फावो तो जागो मेळिल्ल्यान नव्या पुलीस स्टेशनाचें वर्सभर ठप्प उरिल्लें काम चालू जालां. वर्सभरान तें पुराय जातलें म्हूण कुंभारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय उलयला. ओल्ड गोवा तुम्ही गेल्या वर्सा तुमचे बर्थडे दिसा तुम्ही हे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो पुलीस स्टेशनाचो, बट अजूनही ते कंप्लीट जायना. केन्ना पर्यंत जातले? लोक वाट पळयता पुलीस स्टेशनाची ओल्ड गोवा. आमकां खंयसरूच जागो सद्याक तरी अवेलेबल जायना. ह्या कारणाक लागून आमी आसा त्याच हेजेर पुलीस स्टेशन बांदचें ह्या निमित्ताने आमी ती फायल पास करून हाडलेली आसा. आमी गेल्ले 10-15 दीस जाले पुलीस स्टेशन शिफ्टूय केलें, जे आमचे ओल्ड गोवा आमी सेक्रेटरीएट बांदलेले आसलेले. गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार आमी सेक्रेटरीएट बांदलेले. तो सुटेबल सारको बेस्ट पुलीस स्टेशनाक लागून जागो शिफ्टिंग करपाक लागून आमकां मेळ्ळो. कारण तेच्या बद्दलूय हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा मुख्यमंत्र्याक, कारण ते आमकां तेंच्यांनी सद्याक दिले अवेलेबल करून. आनी हेजें आमी डिमोलिशन करपाक काम सुरू केल्लें आसा हे पुलीस स्टेशन. आनी येणाऱ्या ते एक वर्सा भितर आमी वर्साच्या पयलीं पुलीस स्टेशन ग्राउंड +2 म्हणजे ग्राउंड पार्किंग ग्राउंड हेजेर आमी पार्किंग आनी फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोर अशें आमी पुलीस स्टेशन बांदपाचें आमचें ऑलरेडी फायल आमी कामूय सुरू केलां. सो वर्सा भितर जातले. वर्साच्या पयलीं आमी ते रेडी करपाचें ठरयलां. ओल्ड गोवा फेस्ता खातीर जे सेक्रेटरीएट मांडलेलें थंय शिफ्ट जातले नवीन जे पुलीस स्टेशन आहा ते, आनी ओल्ड जे आहा फाटल्यान म्हणजे पळोवपाक येता पुलीस स्टेशन ते डेमोलिशन 2-4 वर्सां भितर जातले. आनी हे जे पुलीस स्टेशन काम आहा ते एका वर्सा भितर कंप्लीट जातले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. स्टुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान रुपेश राव.